कुसलेल्या दाळीचो मुद्दो सध्या गाजपाक लागला। गोवा फॉरवर्डा उपरांत आता काँग्रेसीनूय ह्या दाळीच्या मुद्द्यावयल्यान सरकाराचेर फार पेटयल्यात। कोरोना काळात लोक खाणा जेवणाच्या वस्तूं खातीर वळवळे काडटाले जाल्यार कांय जाण उपाशी राविल्ले। अशें आसून लेगीत सरकारान 250 टन दाळ कुसून उडयली। हाका जबाबदार कोण? काँग्रेसीन प्रश्न विचारला। कित्याक लागून कोविड-19च्या हेतून जेन्ना आमी पळयता आसतले बाबा रामदेवाची दुकानां जी आसा तेंची दुकानां सगळीं चालू आसली। जो मटेरियल जो येतालो एसेन्शियल गुड्स अँड कमोडिटीज ते दुकानांक इतले गिरायक जाताले की तेंची दुकानां उक्ती आसली। तेतूनसून आमकां दिसता की जो स्टॉक जो येयल्लो तो जनते पासून पावोंक ना, पूण बाबा रामदेवाची दुकानां जी कोणा कडेन गोंयांत जी एजन्सी आहा तेंच्या दुकानांत पावले। ते कशें कितें पावले? पूण हे जो माल जो पिड्ड्यार केल्लो आसा एक्चुअली खावपाची वस्तू कोविड-19च्या हेतून आमी पळयले की गोंयचे जनते कडेन कोणा कडेन पयशे नासले। रस्त्यार आमचे भुरगे कोण नुस्तें विकताले, कोण भाजी विकताले। आमी अशे त्रास काडले गोंयचे जनतेक खबर आसा। तरी आसतना आयज सरकार कांयच हेजेर उलयना आनी कोविड-19 आयज पासून लोक वयर सरलेले ना। जो येयल्लो माल न्हू तेंच्यांनी खंय तरी आयज कोणाक दिनासतना दवरलो। जी दाळ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कांयच न्हू अशी काडून कचऱ्याक मारून दिली। आमकां खबर आसतली आनी अख्ख्या भारत देशान जेन्ना लास्ट 2019 कोविड जेन्ना स्टार्ट जाले तेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियेन बरी पॅकेज दिल्ली अख्ख्या इंडियेन। आतां पॅकेज दिता आसतना भितर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियेन पॅकेज दिता आसतना ऑफकोर्स आमची गोवा स्टेट येयलीच। आयज जी कोविड-19 गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान गोंयच्या जनतेची जी फकाणां जी केल्ली तुमी पळयलां आसतलें। कोविडान ऑक्सिजन सिलिंडर आमगे गोंयचे जनतेक टायम टू टायम मेळोंक ना। आमी म्हणटात आयकतात की बीजेपीचो सरकार डिनाय करता। हांव हेजेर मुद्दम उलयता कारण कोविड-19 जी पॅकेज जी येयल्ली ती गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान आयज आमकां दाखोवन दिल्ली आसा। जी दाळ जी येयल्ली आसा ही आयज तुमी आयज सोडून उडयल्यात।